Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. फाटल्या 5 वर्सांचो गोंयचो कार्यकाळ पळयत जाल्यार विरोधकांच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह उपरसतात. सगळ्यांनी एकठांय येवन सरकाराड आवाज काडचो म्हूण दर गोंयकार फाटलीं 5 वर्सां आस बाळगितालो. आजून परिस्थिती तीच. मी सगळे म्हणतात हांव असेंब्ली गाजयता म्हणून हांवें काँग्रेसीक सांगिल्लें कोणूय जर एक आहा आनी BJP 20 आहा जाल्यार एक म्हणून थंय मर्ज करपाचो. हांव परते मर्जर करता म्हणून हांव एक घेवन काँग्रेसीन मर्ज करता म्हणून म्हाका लिडर ऑफ ऑपोजिशन करा. आतां हो जो मायकल लोबो आयिल्लो हे मायकल लोबो ताका खंय ऑब्जेक्ट केलें हें म्हाका दिनेश गुंडूरावान सांगलें कित्याक मायकल लोबो आनी मायकल लोबो बरोबर एक जोडपी आशिल्ली म्हळ्यार तो ताची बायल प्लस तो केदार नायक आशिल्लो. ते म्हणटाले आमी 3 जाण आहा तूं एकलो तूं भायल्यान आयला तूं कसो करूंक शकता. म्हणलें बरें नो प्रॉब्लेम खरी खबर ती हांव एकलोच आशिल्लो ते 3 जाण आसले. हांवें तांकां गॅरंटी दिल्ली की तुमी जर म्हाका ओपोजिशन लिडर करता हांव तुमकां सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोंयचो सीट हाडटा म्हणून आनी नॉर्थ गोंयचो सीट जर येना जाल्यार म्हाका ओपोजिशन लिडर काडा म्हणून आनी जर सीट आयलो जाल्यार तुमकां सरकार घडोवन दिता म्हणून. मजगती प्रपोजल आशिल्लें म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान मान्य केला. फुडलें खंय ताका खबर ना. Yes, I am aware of that. It's given the proposal. Proposal is before the High Command. So High Command has to take a decision on whatever it is. So what he said was correct. What for everything I am not. No, correct. I was there in 1 or 2 meetings where I was there. Otherwise, I don't know other things. कोणे 16 कितें जालें 17 कितें जालें 22 कितें जालें म्हगेलें लक्ष हा BJP विरोध हांव त्या वेळार आशिल्लो. हांवें केन्ना BJP बरोबर युती करूं मुखारूय कोणे केली ती गोंयकार जाणा. तेजे मुखारूय आमचो प्रयत्न आसतलो सरकार काँग्रेसाचो घडोवपाक. उनका उस वक्त की बात है कि मैं मर्ज होना चाहता था, पार्टी हमारे मर्ज करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त विश्वास नहीं दिया. अभी उनका उसके प्रति क्या उनका रवैया है, किस तरीके से वो अभी क्या चाहते हैं, वो हम कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे के उनके साथ बातचीत करेंगे. आमदार मायकलान विजयाक LOP पद दिवंक विरोध केलो आनी विलिनीकरण विस्कटलें. ते उपरांत विरोध करपी मायकलान 8 आमदारां सयत काँग्रेसीक टांग दिवन भाजपात प्रवेश केलो. ह्या सगळ्या बोवाळांत विरोधकांच्या अस्तित्वाचेर प्रस्न उबे जाले. आतां विजय नवो उपक्रम करता. 2011-12 काँग्रेसी आड भाजपात मनोहर पर्रीकराच्या फुडारपणान केल्लें जनसंपर्क अभियान गोंयकारांक आजून याद आसा. त्या अभियानाचो भाजपाक बरोच फायदो जाल्लो. आतां विजय चवथी उपरांत गोवा फॉरवर्ड पक्ष गोंयांत ऑपरेशन विजय यात्रा सुरू करता. जावन अनंत चतुर्दशी जेन्ना जातली त्या दिसा आमी ही विजय यात्रा म्हणटा ती आमी ऑपरेशन विजय सुरवात करतलेच. सो हे गोंयकारपण राखपा खातीर म्हाका दिसता गोंयकारपण हो फक्त स्लोगन न्ही, हो एक मुवमेंट करपाची गरज आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.